बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भाव म्हणून माय मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक ह्या मिसा समारंभाक देव आमकां एकल्याक आपल्या पुताच्या जेवणाक आपयता. दर एकमीस म्हळ्यार लग्नाचो उत्सव जंय जेजू आमकां आपले मांस रगत दिता. नितळ मनान काळजान ह्या मिसा समारंभांत वांटो घेवंक आमकां कृपा मागतना सेबास्टियाना गोन्साल्वीस आनी बॅप्टिस्ट नाझरेत हांचे खातीर मागुया स्वर्गीच्या बापान तांकां आपले शासनीक विसवान घेवंक. तशेंच मागुया आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासत इवांका रूथ आंताव, एलिसन नाझरेट आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन आमी वांटो घेवंक मागुया झिलिया डेमेलो ही आमची भयण इंग्लंडाक उतरलेली तिचो 2ऱ्या वर्साचो उगडास. स्वर्गीच्या बापान तिका आपली शांतीन घेवंक मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूढ अपराध. हे बसत भाग्योन सुदान संकवार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय, तांच्या जिविताच्या सोर घोळीतांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूर चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. फुडाऱ्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पराचो आत्मो चेफ्ताचेर देंवलो आनी तो गिल्याद आनी मानासे उतरून गिल्यादच्या मिस्पाक पावलो. आनी गिल्यादच्या मिस्पातावन आमोनिताशी वचूंक ताणें वाट दवरली. आनी चेफ्तान सर्वेस्पराक एक आंगवण केली. आमोनितांक तूं म्हज्या हातान घालशी जाल्यार आमोनिता कडेन झुजूंक सोयतीवून सावन हांव परततना म्हाका मेळूंक म्हज्या घराच्या दारांतल्यान पयलो भायर सरता तो सर्वेस्पराचो जातलो आनी ताचो हांव सर्वेस्पराक होम भेटयतलो. जेफ्ता आमोनीत आसले थंय तांचे लढाई करूंक गेलो आनी सर्वेस्परान तांकां ताच्या हातांत घालें. आरोयतान मिनीत
आनी आबेलकारामी पोरया ताचे फाटीक लागून ताणें तांकां हार दिली. अशी ताणें एक व्हड हार पडली आनी इस्रायलितां मुखार आमोनीत लोक खालतो सावचो पडलो. जेफ्ता मिस्पाक आपल्या घरा परतना ताची धूव ताका मेलूंक आयली. ती धोलक्यांच्या आवाजार नाचताली. ती ताची एकलीच धूव. तिचे भायर ताका आनीक धूव नासली, पोतूय नासलो. तिका पळयली तेन्ना ताणें आपली आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी म्हणलें, धुवे म्हजे, कसलें म्हूण दूख तूं म्हाका हाडटाय? म्हज्या दुर्दैवाचें कारण तूं. हांवें सर्वेस्पराक भास दिल्ली आनी दिल्लें उतर म्हज्या फाटीं घेवन वचो. तिणें जबाब दिलो, म्हज्या बापा, तुवें सर्वेस्पराक भास दिल्ली. तुज्या दुस्मानां आमोनीतांचेर ताणें तुका जैत दिला म्हणटच तुजे आंगवणे प्रमाणें तुज्या दुस्मानाक म्हजे सोरी कर. उपरांत तिणें आपल्या बापायक म्हणलें, म्हाका एक उपकार कर, म्हाका 2 म्हयने दी. हांव दोंगरार वेताळां आनी म्हज्या सांगाती बरोबर म्हजें आंकवारपण रडटा. ताणें जबाब दिलो, वच. आनी 2 म्हयन्यांक तिका सुटका दिली. म्हणटच ती आपल्या बराबरच्यांक सांगाती गेली आनी दोंगरार आपलें आंकवारपण रडली. 2 म्हयने जातच ती आपल्या बापाशी परतून आयली आनी ताणें आपले आंगवणे प्रमाणें तिचे सोरी केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखा. आमचो सबाब जातलो, तुजी कशी करूंक हांव येता बापा. सगळीं म्हणया, तुजी कशी करूंक हांव येता बापा. सो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता आनी कुड्ड्या देवाक बसतल्या फितुर्या बरोबर भोवना तो खरेंच बागी. सबाब, तुजी कशी बापा, हांव येता बापा. योद्न आनी बिटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक ना. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. सबाब, तुजी कशी करूंक हांव येता बापा. तुजे कुशेक हांवें पालो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजां तुजे सुमूर्तीचो हांव मोग करता. सबाब, तुजी कशी करूंक हांव येता बापा. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबीत हांव प्रकट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणूय सर्वेस्परा. सबाब, तुजी कशी करूंक हांव येता बापा. उदकाराक सगळीं उबी रावया. आयज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारू करूं नाकात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजू नव्यान लोकां लागीं वेपारींनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केलेल्या एका राजा परी
सुर्गीचें राज. लोगणाक ओडीक सांगलोल्यांक आपोवन हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते येना जाले. आनीक एक पावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हळें, आपयलेल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चोरबयलोलीं जनावरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां, जेवणाक यात. पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपले भाटांत, दुसरो आपले वावर धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक दवरले आनी तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागाबरीत जालो आनी आपली लश्करां धाडून ताणें ते प्राणघातक्यांचो भस्म केलो आनी तांचे नोगो लासून उडयले. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लोगणाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयलेल्यांक तें फावना जालें. देखून तुमी रस्त्यांच्या नाक्यांचेर वचात आनी तुमकां मेळटी तितल्यांकूय लोगणाक आपोवन हाडात. आनी वाठां टिड्यांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळीं तितल्यांकूय बऱ्यांक तशें वायटांक चाकरांनी जुमयलीं आनी लोगणाचो वस्रो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलेल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लोगणाची न्हेसोण घालिनासतना तुवें आसलेल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लोगणाचें आंगवस्त्र नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखांत भायर उडयात. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किल्लतलीं, कित्याक आपयलेलीं जायतीं पूण विचून काडलेलीं थोडीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, तुमकां उगडास आसा जाल्यार नोकळो हांव आमची स्वर्गेस्त जयललिता, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तामिळनाड, तिणें आपणें एडॉप्ट केल्ल्या भुरग्याक VN सुधाकरण म्हूण ताचें लग्न केलें इन चेन्नय. व्हडलें लग्न. सांगतात की 1.5 लाख लोक हे जेवणाक आसलेलो. सांगतात की 10 किलोमिटरांची वाटेर सगळी रस्तो निटयल्लो आनी जेवण मांडलेलें आसलें. 25 हजार लोक जाता तसलीं हॉलां उबारलेलीं, सालां उबारलेलीं. आनीक हे जेवणाक सुमार 10 कोटी देस्पेस जालो. सुधाकरण म्हणटात तो जयललिता एडॉप्टेड सन. मागीर तांचे मदें जायते कितें पॉलिटिकल फूट पडली, जायतें जालें. पूण जेवणाक कितलो लोक. जयललिता वॉज सेलिब्रिटी एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ तामिळनाड. सुधाकरण बेश्टो सादो भुरगो 28 वर्सांचो, पूण लोक कितलो. बाबा भयणीनो, आज आमी लग्नाच्या जेवणाची खबर करता. कोणूय तर एका मोठ्या मनशान आपल्या पुताच्या लग्नाक आपयलीं बरें व्हडलें जेवण आमी आनी आमकां आपयलीं आमी बरे कपडे घालून कासपीस न्हेसून वयतलेच. पूण देव आमकां आपल्या पुताच्या जेवणाक आपयता आनी आमी सुदैवां भाशेन निबादिता.
Jesus compares the kingdom of God to the wedding banquet. जुदेव लोकांनी कितें केलें? निबान दिवंक लागले. एकलो काडलो शेतान गेलो, दुसरो गेलो आपले वावर जावन, तिसरो म्हणून लागलो आतांच लग्न जाला, येवंक जायना, हांवें बैलांची जोडें घेतलां, एक्सेट्रा. निबान दिवंक लागलो. दुसरे ते राजाचे चाडवले आनी ताचे चाकरांक मारून उडयले. राजा कितें म्हणटा? सगळें तो तयार आसा, रोस्त्यांचे टिंड्यांचे रोसात, आनी मेवता तांकां हाडात आनी म्हजो osरो बुरात. आपयलेल्यांक तें फावना. कोरोना व्हायरस जालो आनी आमी सगळीं ऑनलायन मिसांक वांटून घेवंक लागली. न्हूच ताळगांवचें खंय मेवता थंयचें, सांतादुरीचें मीस येतालें, मुडाराचें खंय सान, देवस्वा सान, तें ओल्ड गोवा मेवता तें शॉर्ट आसा तें. नाजाल्यार तो तांबडो भाट्टना तुजो मुखार काड, शर्माव कॅन्सील कर. पूण ऑनलायन we cannot participate in the banquet. कोण सांगतले जेजूची पवित्र कुडी आमी जर ऑनलायन धाडूंक जालेली जाल्यार उदीक बरें जातलें. We are giving excuses. आतां इगोर्जो उक्त्यो जाल्यो. बिश्प साहेब सगळे पाद्री लागीं मागूंक लागलो, उगडात लोकांक संस्कारांनी वांटो दिवंक आमचो हुस्को जावंक जाय. लोकांक घेवन दी, मिसाक वांटो घेवन दी, सोशल डिस्टन्स सांबाळून दी, जिविताची काळजी घेवन दी. तोरी आसतना जेजूचें जेवण बाबा म्हणिनो स्वर्गीच्या राजाचें जेवण, तातूंत आमी वांटो घेवंक जाय. निबान दिल्यार जायना. आदीं आमी निबान दिताले, आतां आमी कोविड-19चे नीब दिता. दुसरे स्वातेर आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता, राजा पळोवंक आयलो सोयऱ्यांक, एकलो आंगोस्त्र नासतना आसलो. आंगोस्त्र कुरपेचें, आंगोस्त्र नितोळ जिविताचें. आमी जेजूचे जेवणांत वांटो घेतना आमचें मन बरें आसूंक जाय, आमची काळीज बरें आसूंक जाय, आनी सिताबीन वांटो घेवन जेजूचे जेवणांत खुशाल जावंक जाय. आयज आमचेच लागीं विचारुया, देव म्हाका आपल्या पुताच्या उत्सवाच्या जेवणांत आपयता, दिसान दीस आपयता. Come and dine, the master called. Come and dine. आमकां एक एकल्याक वसोईक खुशाल जावंक जाय. आनी मिसाक येवंक आनी मिसांत वांटो घेवन जेजूच्या जेवणांचे घोटायेन न्हूच कोरोना व्हायरस, पूण तरेतरेच्या आमच्या जिविताच्या आडकोडींचेर आमी जैत व्हरूंक प्रयत्न करुया. कारण जेजू आमच्या जिविताचो सांगाती. हे जिविताची वाटेर इतले सगळे प्रश्न, आडकोडी आनी आव्हानां मदीं तो आमकां आपल्या मासा रोगतान पोसता. तर हे जेवणाची तान आनी भूक आमकां दी. आनी निबांदी नासतना जाता तितले पावटी मिसांत वांटो घेवन जेजूच्या जेवणाची घोटायेन आमची संवसारांतली यात्रा फुडें व्हरूंक आमकां कृपा दी म्हूण हे मिसांत मागुया. दाना तयारी वेळार आमी गायन गावया सर्वेस्परा मानून घे C33 पेज 42.
C33, page 42. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. येसूच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमे आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. तुझे बाप्पा आमचें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वता. तुवें दिलां तें तुका भेटून आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. तुमचे सव्य आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पदवीदार आनी शासनाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवा. उंच सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता तुका जोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाप्पा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रोसना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुजे पुता आमचे सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंतीक तावन अस्तमतेक पिरान एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा पोरजा तूं जमयत आसाय. देखून बाप्पा कालतेपणी आमी मागणी करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुजे पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ती राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक करोराचें रगत पातकेचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. सुमया जेजू तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगट्टा. तुज्या येण्याक आमी ओत्रेकता.
बापा आमचे सुरवणी पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कुश्टा मरण्याचो आनंद भरीत पुनर्जिवंतपणाचो आनी स्वर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजा आनी जिवीत आनी पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता कोण वेळे बाप्पा जे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागूज जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दोळाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सभे एक कूड आनी एक आत्मा आमी जावं शिकोर तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाची माई बाग्यून आंकवार मरीच्या तिचो पोती बाग्यून झुजे तुज्या बाग्यून दोन दुदांच्या आनी भोवी राक्षसींच्या आमच्या आस्काऱ्या बाग्यून मिंगेलाच्या आनी समेश भोगतां सांगता तुवें विचून काडल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं तांचे विनोनीचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा हे बोले वरवीं आमकां तुजी इश्टागूज मेळ्ळी तिजे वरवीं सगळे संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हूण आमी मागता तुजे चाकरा फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबा पवित्र सभेच्या सोमेश गवळ्या आनी धर्म उणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरजे सांगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर तुजे उजीर हांगा तुवें एकठांय केलेल्या तशेंच आपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागुती त्या संवसाराक उतरल्या सोमेशांक मोय पसान तुज्या राज्यान घे तुवें आमी तुजी मोहिमा बघून सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरो विश्वास आसा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आमी आतां सगलीं बापाक उलो मारुया आमचे बापा आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां आनी आमकां तारणेर पळोवन दिनाका सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुसान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक म्हळ्ळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाची देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतली आमी सुभागी
जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. एकाच उंड्यान D10 पान 52 D10 पेज 52. सुंड्यान आमकां वांटो तोरे कुचकूड आमी जाल्या. जेजूची कूड आमी सोगली जेजू मोसोक आमी जाले. एका सुंड्यान आमकां वांटो तोरे कुचकूड आमी जाल्या. जेजूची कूड आमी सोगली जेजू मोसोक आमी जाले. एकूच मिगूण सगळ्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रोगो. एका जिवान आमकां उरता प्रिती मोगान काळजां सुट्टा. एकूच मिगूण सगळ्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रोगो. एका जिवान आमकां उरता प्रिती मोगान काळजां सुट्टा. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, जेजूच्या जेवणा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं. हें आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो, आज आनी फाल्यां हे दोन उरिल्ले दीस आमी सांजेचे कोणसांचे परबेक तयारी करता. 5:30 वरांचेर तेर्स आनी 6 वरांचेर मीस. आनी एक एक दीस केरीत आमी विशय वेचून काडला मियाड करूंक आमचे सृश्टीचेर आनी सृश्टीचो संबंद आमचे लागीं. 21 तारखेर शेनवारा दिसाक आमची कोणसांची परब. पयले मीस 6:30, दुसरे मीस 8 आनी कोणसां कातरून आमी हांगा देव मंदिरांत घेवन येवन 10 वरांचेर फेस्ताचे मीस. फेस्ताचे मीस 10 वरांचेर. हे मीस GCTV वेल्यान आनी यूट्यूबा वेल्यान आमचो भाव मॅथ्यू लॉपीस तुमकां सादर करतलो. फकत 10 वरांचे मीस आमी लायव्ह पळयतले. जाता तितल्यांनी आमी मिसांत वांटो घेवंक भावचें. भोव करून ताळगांवची आसात ती
6:30, 8 आनी 10. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका. शेवटाक आमी गायन गावया. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. E10 पेज 82. E10 पेज 82. एकाच पवारांनी सोच्या आपल्या मोगाचे गोवाय